हांव प्रेसिडेंट ऑफ Mandopa स्पोर्टिंग क्लब सलमीन पेरेरा 31st ऑल गोवा इंटरविलेज फुटबॉल टोर्नामेंट घडून हाडलेलो आनीक आमचे पयले सेमीज जालेले युनायटेड क्लब ऑफ वेर्ना वर्सीस आल्लेम यूथ एसोसिएशन आनीक युनायटेड क्लब ऑफ वेर्ना ह्या पयल्या सेमीफायनलान चवथी जाले। तशेंच आयज खेळड्यात पॅरिस यूथ नुवे वर्सीस गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब हे जावन आसले आमचे दुसरे सेमीफायनल आनी आयच्या दिसाचे चवथी जावन आसा गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब टाय ब्रेकरा उदेशी ते चवथी जाले आनी ह्या टोर्नामेंटाचो शेवटाचो खेळ जातलो 22 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या येता त्या आयताराक हातून खेळटले युनायटेड क्लब ऑफ वेर्ना वर्सीस गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब। सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण त्या फायनलाक तुमी हाजीर जावचें। तशेंच आमचो हावजय प्रायज आसतलो 50,000 रुपया। सगळ्यांनी ह्या शॉटाच्या खेळाक तुमी येवचें।